नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। RFID कार्डाच्या कंत्राटाच्या प्रकरणात नुस्तेमारी संचालक शमिला मोंतेरोक सस्पेंड करून डिपार्टमेंटल चौकशेचो फिशरीज मंत्र्याचो आदेश। रिपोर्ट येय मेरेन कंपनीक पेमेंट बंद। सर्वपक्षी समिती नेमून दर 15 दिसांनी पुलिशेकडच्यान ड्रग्सावेल्या कारवायेचेर रिपोर्ट घेवचो। मायकलाची मागणी। काँग्रेस म्हणटा सरकाराक पुराय सपोर्ट, मात इच्छाशक्त दिसना। भितर वडयल्लो ट्रेडर इम्रान खान नेमको कोणाचो प्रॉक्सी? SIT घेता सोद। शहा रिपोर्टांत इम्रानाची प्रॉक्सी म्हणून नोंद। मडगांव एकलो ब्लॅकमेलर पुलिसूच ड्रग्साच्या केसीत लाखांनी उखलता म्हणून एक्सपोज। एका मेकॅनिकाक तिगांनी बोडोवन वडयलो रेल्वे रुळार। सय्यदान घेतले पुलिसाचे नाव। बायणा बेकायदेशीर घरांचेर बुलडोजर भोंवतलो म्हणून लोकांचेर कलकल। ह्या शुक्रारा घरां मोडपाच्यो नोटीसी। काँग्रेस म्हणटा बिल्डर आमदाराचो हात मुख्यमंत्र्यान मदीं पडचो। आणि प्रायव्हेट जमनीवेले अनधिकृत घरांचे रेग्युलरायझेशन ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत सुरू। कुळाचे केशीक शेनवारा खासा कोर्टात रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्यो डेडलायनी। RFID कार्डाच्या कंत्राटाच्या प्रकरणात नुस्तेमारी संचालक शमिला मोंतेरोक सस्पेंड करून डिपार्टमेंटल चौकशी करपाचो आदेश फिशरीज मंत्री पालयेकारान दिला। 2016 आणि 17 नुस्तेकारांक दिवपाचे RFID कार्डाचो कंत्राट मेगासॉफ्ट सिस्टम्स एजन्सीकूच मेळपा खातीर शमिलान नेम मोडले म्हणून तिचेर आरोप। तिची खंय विजिलन्स चौकशी जावंक जाय। चौकशी जाय मेरेन एजन्सीक पेमेंट दिवचो न्ही म्हणून फिशरीज मिनिस्टराची ऑर्ड। रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन कार्डां करपाचे कंत्राट दितना स्कॅम जाला म्हूण दुबाव। फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकारान आपल्याच खात्याच्या संचालकाक निलंबित करून डिपार्टमेंटल चौकशी करपाची ऑर्द काढल्या। शमिलाक सस्पेंड करून चौकशी करपाचो फिशरीज मंत्री पालयेकाराचो आदेश। 2017 मेगासॉफ्ट सिस्टम एजन्सीकूच कंत्राट चालू दवरूंक नेम खुट्याळाक लायिल्ले। संचालक शमिला मोंतेरोक सस्पेंड करून डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीचो आदेश दिला। संचालकान कारणां दाखय नोटीसीक दिल्ली जाप सातिस्वेत करपी ना। 2016 मेगासॉफ्ट सिस्टम एजन्सीकूच कंत्राट मेळचे म्हूण संचालक वावुरली। 2016तल्या कंत्राटाची प्रक्रिया विजिलन्सा वरवीं तपासची म्हूण मंत्र्याचो आदेश। चौकशी पुराय जावन आदेश दी मेरेन एजन्सीक पेमेंट करपाचो ना। पावसाळी अधिवेशनात आमदार चर्चिल आलेमांव आनी फ्रांसीस सिल्वेरान नुस्तेमाऱ्यांक RFID कार्डां दिवंक टायम काडटात म्हूण विशय काडिल्लो तेन्ना ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाचें उत्तर फिशरीज मंत्री पालयेकारान त्या वेळार दिल्लें। रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिटी कार्ड ही नुस्तेमारीच्या बोटी वयल्या खलाशांक दिली वतात। ही दिवपाची प्रक्रिया खरें म्हणजे एक तारखे पयलीं आसता दिवपाची, आनी ही म्हाका फायल 4 तारखेक शुक्रारा मेळ्ळ्या 7 हांवें ती स्टडी केल्या नंतर म्हाका अशें दिसून आयलां की तातूंत मोठ्या प्रमाणांत अनियमितता दिसून आयल्या। आतां ही जी अनियमितता जाल्या हांगासर ताजेर हांव चौकशी करतां। त्या उपरांत नुस्तेमारी संचालक शमिला मोंतेरोक कारणां दाखय नोटीसूय दिल्ली। 2016 RFID कार्डां दिवपाचे कंत्राट मेगासॉफ्ट सिस्टम एजन्सीकूच मेळचे म्हूण संचालकान खंय गुंडूल असावां केल्ली। 2017 परत त्याच मेगासॉफ्ट सिस्टम एजन्सीकूच कंत्राट वाडोवन दिवंक तिणें टेंडरिंगाचे नेम खुट्याळाक मारले। ह्या सगळ्या प्रकारांत नुस्तेमाऱ्यांक वेळार कार्डां पावलीं ना। तिणें कारणां दाखय नोटीशीक दिल्लें स्पश्टीकरण खंय सातिस्वेत जावपा सारकें ना म्हूण तिणें दिल्ले कंत्राटाची चौकशी करूंक लायल्या। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मायनिंग स्कॅमात भितर वडयल्लो ट्रेडर इम्रान खान नेमको कोणाचो प्रॉक्सी म्हूण वावुरतालो ताचो SIT सोद घेता। मायनिंग स्कॅमाच्या वेळार सत्ताधारी पक्षांतल्या राजकारण्याक
ओर ट्रेडर इम्रान प्रॉक्सी म्हूण वावुरतालो अशें शहा रिपोर्टांतय म्हणलां. खान दक्षिणेंतल्या कांय राजकारण्याचो फ्रंट म्हूण काम करतालो आनी तांकां दर टना फाटल्यान पयशे पावयतालो म्हूण SITक दुबाव आसा. मायनिंग ओव्हर ट्रेडर इम्रान खानाक अटक जाल्या उपरांत मायनिंग स्कॅमाची चवकशी करपी SIT राजकारण्यांचो रोल उत्सूंक लागला. इम्रान खान खंयच्या राजकारण्या खातीर प्रॉक्सी म्हूण वावुरतालो ताचो सोद चल्ला. शाह रिपोर्टाच्या गोंयच्या मायनिंग स्कॅमात इम्रान खान सत्ताधारी राजकारण्यां खातीर प्रॉक्सी म्हूण वावुरता अशें निरीक्षण आसा. दुसरे वटेन तेन्नाच्या खणमंत्र्याच्या भुमिकेची खोलायेन चवकशी चल्ल्या. SITची सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण SIT कडेन तेन्नाच्या खणमंत्र्यान नोटींग बरयल्ली फायल चवकशी यंत्रणे कडेन आसा. ही लीज कुरपे सांगेची. लीज होल्डराच्या मरणा उपरांत वारसदारां मदीं हक्काक लागून ही लीज वादात आशिल्ली. वाद चालू आसतनाच एका वारसदारान इम्रान खानाक पॉवर ऑफ अटर्नी दिली आनी तेन्नाच्या खणमंत्र्याच्या नोटिंगा उपरांत खंय ही ट्रान्सफर अप्रूव्ह जाल्ली. त्या उपरांत इम्रान खानान 8 लाख टना वयर म्हळ्यार सुमार 300 कोटीचे मीन काडले. SITच्या म्हायती प्रमाण इम्रान खान खंय दरेक बेकायदेशीर मॅट्रिक टन मिनाचेर रुलींग पार्टीच्या राजकारण्यांक कमिशन दितालो. इतले मजगतीं इम्रान खानाच्या जामीन अर्जाचेर ब्रेस्तारा सुनावणी जाली. कोर्ट शुक्रारा निकाल दितले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सर्वपक्षीय समिती नेमून दर 15 दिसांनी पुलिशे कडच्यान ड्रग्सावेल्या कारवायेचेर रिपोर्ट घेवचो. नाजाल्यार आतां कारवाय जातली आनी परत कांय दिसांनी ड्रग्साचो धंदो परत पयलीं भशेन सुरू जातलो अशें मायकल लोबो म्हणटा. काँग्रेस म्हणटा ड्रग्स नॅक्सस मोडून काडपाक सरकाराक पुराय सपोर्ट. मात रुलींग पार्ट्यांची इच्छाशक्तीच दिसना. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा लोकांचो राजकारण्याचेर इल्लोय विश्वास उरचो ना. प्रुडंटाची डिबेट बरीच तापली. ड्रग्साचेर हांव जाली 7-7.5 वर्सां उलयता. आमदार जावचे पयलीं ZP आहलो तेन्नासून उलयता. आनी उलयलें म्हणून जायना तें. आमदार उलयता हो कोण रिस्पॉन्सिबल पर्सन उलयता, आयकपी कोण आसपाक जाय. One second, we are with him to destroy it. या We are First, with first him. you are saying accept reality. Accept reality. reality is Reality this why that even in ex-MLA Goa used to drugs talk. are sold. I'm not denying To that. admit it. As one of the MLAs of the ruling party, what have you done? Or rather, you are doing something and CM is not listening. We are all One second. have to do I it will give together, you, my you friend. Will, you will get time to answer. Every time in the assembly, even this assembly, every assembly I speak. Also, the सगळे assembly उलयता. Drugs म्हणते and I have made it very clear. We are with the government to stop it. I made it very clear. There is no politics in this. But why is it not happening? Is it failure of Manohar Parrikar as the Home Minister? Why is it not happening? Or the cartel is so big that these fellows can't manage it? सो आमी तेंचेर वॉच दवरचीच पडटली. आमी तेचेर दाणे मारचेच पडटले. पिरियॉडिकल रिव्ह्यू मिटिंग्स हांव परतून हेच उलयता. हेचेर कमिटी काडपाक जाय म्हणटा. कसली कमिटी? सगळे आसूंक जाय इन्क्लुडींग युअर मिडिया इनसायड टू पूट थिंग्स इन प्लेस. तितून पॉलिटिकल पार्टी आसपाक जाय. तेंची पार्टी गोवा फॉरवर्ड जी आयज आमच्या Michael, सरकारान but Failure of the government. That is why you want फेलियर न्हू. Why not failure? अरे फेलियर Why कसो not उलयता failure? तू? फेलियर Congress has कसो? failed. काँग्रेस Let me आसतना admit it. आमी बॉब मारताले. This is Bob- the successive failures of a successive government. ना ना is happening. People are beginning to lose hopes in the politician's voice. Are they raising the voice and then making a setting request? Now, म्हणल्यार एलिगेशन येता. कसली I'm एलिगेशन not making allegation. ना 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 जो मनीस बॉब मारता की हे ड्रग्स बंद जावपाक जाय, बरें कितें जावपाक जाय, तेचेर एलिगेशन. If there is a political will, Come on. Goa is with you. I am with you. There I am has with to you. be a will. We cannot There is say no Michael, question of Michael. will. there is You no are- way that I am we- telling you, you are passing time here See, by talking about allegation this. Last घालून one month जावचें about ना. You are the 28 chief cases minister. No, in no, Goa. no. I You are am the ruling party. No, I am You already cannot say saying that we you are the have to ruling work party. it together. Say you have failed. Say you have failed, and you need our support. We are still there with you. स्टार्ट विथ जो तर हांवें म्हटल्या पळय ती ऑल पार्टी कमिटी जायना न्हू जाल्यार वी आर हेडिंग टू अ डेड लॉक. Okay. Give it break.